जेजू, हांव तुज्या आशिर्वादान आनी बरे भलायकेन भरलां. जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक हांव बरे भलायकेन आनी तुज्या आशिर्वादान भरलां देखून. जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक हांव बरे भलायकेन आनी तुजे आशिर्वादान भरपूर आशिर्वादान भरलां म्हूण तुका आर्गां दितां. सर्गीच्या बापा, तुजो फावोर, तुजो आशिर्वाद म्हजेर आसा म्हूण हांव ह्या वेळार खोल भावार्थान सोत मानतां. जायते जाणांचे भाव तोंड उगडिनात. You are not opening your mouth at all. You are not claiming. ब्रदर जॉन्सनान जायते फावट तुमकां शिकयलां, जें तुका कितें जाय तें तुवें कितें करूंक जाय? तोंड धांपून करूंक जाय ना तोंड उक्तें करून म्हणूंक जाय. वॉट एवर यू वीश टू हॅव इन युअर लायफ, you have to confess it openly. So do not get discouraged. सैतान कडेन सांगतलो तुमकां, उगी राव रे, उगीच राव तूं, तांकां म्हणो न्ही. ना, सगल्यांनी आमी मोठ्यान म्हणुया, जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक तुवें म्हाका बरे भलायकेन आनी आशिर्वादान भरलाय म्हूण. जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक तुवें म्हाका बरे भलायकेन आनी आशिर्वादान भरलाय म्हूण. थँक यू जिजस, बिकॉज यू हॅव ब्लेस्ड मी. थँक यू जिजस, बिकॉज यू हॅव ब्लेस्ड मी. जेजू, तुका आर्गां, कित्याक तुवें म्हाका बेसांवांनी भरलाय, बरे भलायकेन भरलाय. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. थँक यू जिजस, हांव तुका आर्गां दितां जेजू, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक तुवें म्हाका सगल्या चिंतनांच्या बारांतलो, चिंतनाच्या बारांतलो सोडयलोय, सोडयलोय ह्या वेळार, सोडयलोय ह्या वेळार. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus, because at this moment you have released me. You have released me of all the tensions, of all the worries, of all the problems that are in my mind. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू, तुका आर्गां, तुवें म्हाका बरे भलायकेन आनी आशिर्वादान भरलाय म्हूण. थँक यू जिजस. आर्गां तुका जेजू. सायबीण मांयक उलो मारून हो आमचो रेतीर सुरू करुया. नमान मारे कृपेन बरलेले सरेस पोर तुवें थंय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजूस. सगळीं बरोबर. माये आमचे खातीर विनंती कर. देवाचें उतर जें आमी आतां शिंगूंक वयता तें आमच्या काळजान आनी मनान भरूंक आनी तेजेच वरवीं आमचें जिवीत बांदूंक. नमान मरे कृपेन बरलेले सरेस पोर तुवें थंय आसा, वस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. सायबीण माय, आमचे सगळे प्रश्न, सगळे त्रास, जिविताचे कोश्ट, सोऱ्याचे त्रास, सिगरेटीचे त्रास, शिरविसनाचे त्रास, भलायकेचे त्रास, सगळे माये तुज्या हातीन घालता हांव. आनी आमी म्हणटा हांव, माये तुज्या पुताक जेजूक सांग आमकां ह्या सगळ्यांतले निवार आनी वाटाय. नमान मारे कृपेन बरलेले सरेस पोर तुवें थंय आसा, उस्त्र्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू.
हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. बसूया. आयच्या रेतिराचो विशय कितें आसा कोण सांगतलो म्हाका? जरी तो हांगा येवंक ना आयज, पूण कोणाक खबर आसा आयच्या रेतिराचो विशय कितें तो? जेन्ना तुमी भितर सरताल्यात तो गेटीर मारलेलो आसा, हांगासर ह्या एंट्रन्साक मारलेलो आसा. कितें विशय तेजो? सर्गीच्या राजान कोण भितर सोदतलो. हालेलुया. म्हणटच आतां पयले सुवातेर आमी शिंकुया स्वर्गीचें राज म्हणटा तें कितें. आयचो रेतीर जायत्या भागांनी फोडलेलो आसा ब्रादर मिरांदान, आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर वेगवेगळे भाव आनी भयणी उलयतल्यो. हांव तुमकां आयज फकत म्हजें उलोवप जातलें स्वर्गीचें राज म्हळ्यार कितें. वॉट इज द मिनींग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड हाचेर हांव उलयतलों. आनी हाची सोजमणी जेन्ना तुमकां बरी करून मेळ्ळी म्हणटच तुमच्या मनान जायतो उजवाड येतलो, जायतें बरेंपण येतलें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. कोण आवाज काडना? हालेलुया. हां, हालेलुया ब्रदर्स. थँक्यू जीजस. स्वर्गीचें राज, द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्गीचें राज हें उतर 88 पावटी आमकां पवित्र पुस्तकार मेळटा. We get this word, the kingdom of God, 88 times in the Bible. 88 फावटी आमकां तें मेळटा. दुसरी वस्त, स्वर्गीच्या राजाक पवित्र पुस्तकान 3 नांवां आसा. पयलें नांव म्हटल्यार उजवाडाची राजवट, द किंगडम ऑफ लायट. स्वर्गीच्या राजाक पवित्र पुस्तकान असो उल्लेख केलेलो आसा, उजवाडाची राजवट, द किंगडम ऑफ लायट. दुसरें देवाचें राज असोय उल्लेख केलेलो आसा. स्वर्गीच्या राजाक देवाचें राजूय म्हणून जायते फावट आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आनी तिसरें म्हणल्यार जें आतां आमीच म्हणलां पळय तें स्वर्गीचें राज. 3 नांवां मेळटा आमकां फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. 3 नांवां मेळटात. उजवाडाचें राज, देवाचें राज, और स्वर्गीचें राज. जरी तर आमी शिव वर्तमान उक्तो करीत, मॅथ्यू, जुआंव, मार्कू आनी लूक, जाल्यार आमकां ह्या चारूय शिव वर्तमानांनी जेजू आपली शिकवण स्वर्गीच्या राजाच्या भोंवतणी दिता. Jesus' teachings are focusing around the kingdom of God. जेजून जें कितें थंयसर शिकयलें आनी केलें तें स्वर्गीच्या राजाच्या भोंवतणी कितें तरी शिकोवंक लोकांक प्रयत्न केलो. जांक त्या मागीर जुआंवचो शिव वर्तमान 3रो आवेसवर 3री ती 5वी ओळ. The Gospel of John chapter 3 verses 3 to 5. ओ माथेवाचो शिव वर्तमान 3रो आवेसवर 2री ओळ. The Gospel of Matthew chapter 3
सेकंड लायन. अश्यो आमकां भरपूर जायत्यो आमकां वळी मेळटा जंयसर जेजू सर्गीच्या राजा भोंवतणीच आपली शिकवण दिता. Jesus is teaching is focusing around the kingdom of God. पूण एक आमी जाणा जावंक जाय, जेजू ह्या संवसारान कसली राजवट बांदूंक येयलो? पॉलिटिकल न्हू, पॉलिटिकल राजवट बांदपाक जेजू येयलो ना. Jesus did not come to build a political kingdom. ताची राजवट, his kingdom was totally different from a political kingdom. So let this point be very clear in our minds. म्हणटच स्वर्गीचे राज म्हणजे कितें? So what is the meaning of the kingdom of God? दोन भागांनी हांव फोडटां ते. स्वर्गीचे राज हे दोन भाग कोत्ता व्हायचे आनी हे सजमोवपाक पयलो एक ल्हानशी घडणी दिसकोलान घडली भुरग्यां मदेगाद, ती तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक दीस टिचरीन लास्ट पिरियडीक, निमाणे पिरियडीक टिचरीन भुरग्यांक खंय विचारलें. लास्ट पिरियडीक उगडास जोरात, निमाणे पिरियडीक टिचरीन भुरग्यांक विचारलें, हाऊ मेनी ऑफ यू वूड लायक टू गो टू हेवन? कितल्या जाणांक तुमकां खोशी आसा स्वर्गीच्या राज्यान वचपाक? पयले फावट विचारलें, कोणेनूच हात वयर काडलो ना. सेकंड टायम टिचरीन विचारलें, प्लीज डोंट रीड एनीथिंग नाव. आतां कांयच वाची नाकात, शिकवण दिता तेन्ना वाची नाकात. डोंट रीड वेन द टिचींग इज गोईंग ऑन. गरज आहा पळय तेन्ना वाचचें आमी. सेकंड टायम विचारलें, भुरग्यांनो, हाऊ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गो टू हेवन? कितले जाण तुमी तयार आहात स्वर्गार वचो? कोणेनूच हात काडलो ना. क्लासीन भुरग्यांनी हात काडलो ना. मागीर टिचरीन विचारलें, आपूण एकल्या भुरग्याक कोणाकय तरी विचारतलो, कित्याक तरी हात वयर काडना कोणूच? आतां पळय आमच्या हांगासर भयणींनी काय बरो रोखडोच हात वयर काडलो, पूण हे भुरगे ही कोणूच हात वयर काडना जालें. म्हणटच टिचरीन रॉय म्हणटा पळय त्या भुरग्याक उबो रावयलो आनी चाललें, बाबा रॉय, तूं स्वर्गार वचोंक सोदिनाय? आनी रॉयन ही जबाब दिलो, कितें जाणा तुमी? टिचर, हांव स्वर्गार वचना. म्हाका मामीन सांगलां इस्कॉल सुटलें म्हणटच डायरेक्ट घरा यो, डायरेक्ट घरा यो, वाटेर आनी खंय वयचो नाय. म्हणटच हांव स्वर्गार बसून वचपाक रेडी ना. हें भुरगेपणाचें मन. स्वर्ग, स्वर्गीचें राज म्हणजे कितें? स्वर्गीचें राज म्हणल्यार हांवें सांगलां तुमकां, हांव दोन भागांनी तुमकां तें फोडून सांगतलो. पयलो भाग, तेका 3 कुडके आसात. स्वर्गीचो राज म्हणजे पयले सुवातेर जी सुवात जंय बाप, पूत, पवित्र आत्मो, सायबीण माय, सांत भोक्त, आंज बडवे आनी सगलीं आमची मरून जी पवित्रपणान गेल्यान आनी आज स्वर्गार आसात, त्या जाग्याक आमी म्हणटा स्वर्गीचो राज. This is the first meaning of kingdom of heaven.
The second meaning is the spiritual realm, ओत्मीक वाठार. दुसरो अर्थ स्वर्गीच्या राजाचो ओत्मीक वाठार. आनी तिसरो जावन आसा स्वर्गीच्या राज जावन आसा एक खुणा, एक सिंबॉल. कसले सिंबॉल, कसली खुणा? उंच मोळाचो जागो, संवसारा परस सगळ्या व्हडत्या उंच मोलाचो जागो, आनी तो म्हटल्यार स्वर्ग. हो जावन आसा पयलो भाग. दीस इज द फर्स्ट मिनींग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आनी तेन्ना आमच्या क्रिस्तांव धर्मान आमी सगळीं जाणां मेलो म्हणटच एक मनीस हो तो स्वर्गार वयता, नाजाल्यार खंय वयता? इफेर्नान वयता, नाजाल्यार खंय वयता? पोलगोत्रीन वयता. बरें जिवीत जियेला जाल्यार खंय चल्लो? इफ ही हॅज लेड ए गूड लायफ, वेर द पर्सन गोज टू हेवन. इफ ही हॅज गॉट सम मायनर सिन्स, he goes to purgatory till he gets his forgiveness. आणि सारकेंच जर वायट जिवीत जियेला जाल्यार खंय गेलो? गेलो इफेर्नान, सारको उज्यान पावलो. म्हणटच हो जालो पयलो भाग स्वर्गीच्या राजाचो. आतां आमी दुसऱ्या भागान भितर सरता, पूण ताच्या आदीं आनी एक आमी चालती जे आमच्या घरांनी जाता ताचेर नदर मारया. सजमोवपाक बरें. फुडें आमगे जायतीं भुरगीं आसात घरांनी, जायतीं भुरगीं आहा सगल्यांगे. आनी आमकां सगल्यांक संय आहा भुरग्यांक विचारपाक, बाबा तूं व्हडलो जाल्या उपरांत कोण जातलो रे? कितें करतलो रे तूं व्हडलो जाल्या उपरांत? म्हाजें चेडूं जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना ताका आमी विचारलें, तें म्हणटालें आपूण बेकर जातलें, पोदेर जातलें म्हणटालें. वेन शी वॉज स्मॉल पोदेर जातालें म्हणटा आपूण. आतां कित्याक ताका तें पोदेराची लायक, वाय शी वॉन्टेड टू बिकम ए बेकर, वी डोंट नो. आयज पयशी जाल्यार ताका पोदेराची सावळी बसून ना. तेजें स्पोर्ट्सान सुबेज जाला, तेजें शिकोवप स्पोर्ट्साचें वतान जालेलें आसा. म्हणून भुरग्यांक आमी जेन्ना ल्हानपणी जाता तेन्ना भुरगीं जाय ते जबाब दितात आमकां. भुरगीं कोण म्हणटा आपूण इंजिनियर जातलो, कोण म्हणटा आपूण दोतोर जातलो, कोण म्हणटा लॉयर जातलो, कोण म्हणटा आपूण टिचर जातलो, कोण म्हणटा आपूण जुईस जातलो, कोण म्हणटा आपूण प्लेन चलयता तसलें जातलो, कोण म्हणटा आपूण सायंटिस्ट जातलो. वेगवेगळे भासाचे जबाब आमचीं भुरगीं आमकां दितात. बरी वस्त, एकदम बरी वस्त. पूण कितलीं जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक विचारता काय, बाबा बाय तूं सांत जावंक सोदताय? कितलीं जाणां आमच्या मदलीं आमच्या भुरग्यांक विचारतात काय, तूं सांत जावंक सोदताय रे बाबा? तूं सांत जातलें गो बाय? अशें विचारतात काय? विचारता? कोणूच विचारिना. आमी तांकां म्हणटा कितें, तूं इंजिनियर जा, तूं दोतोर जा, तूं आदवोगाद जा, तूं फुटबॉल प्लेयर जा, आनी तूं मॅकॅनीक जा, आनी तूं बोटीर वच, वा तूं आनी हें कर आनी तें कर. पूण एक आवय एक बापूय म्हणचो ना, बाबा डू यू वॉन्ट टू बिकम अ सेंट? तूं भाग्यवान, तूं सांत जावंक सोदताय? हें आमच्या मनान येयना. कित्याक आमकां आमचीं भुरगीं संवसारी नदरेन वाडलेलीं जाय आनी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार कोणूच चलोवंक सोदिना. नोबडी वॉन्ट्स टू लीव द लायफ ऑफ होलिनेस. आनी तेकाच लागून कितें जालां आयज संवसारान आमच्या, जावं तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट, जावं तो एक सरपंच, जावं तो एक MLA, जावं तो एक मिनिस्टर, जावं तो एक डायरेक्टर, जावं तो एक आनी कोण इंजिनियर, मॅकॅनीक, शेक ओनर, कोणूय जावं,
सगळे जाण आपआपलें काम करतात, आपआपलो वावर करता. एवरीबडी इज डुईंग देयर जॉब, बट विदाउट होलीनेस. भाग्यवंतपणी हो वावर करूंक सोदिना. आनी हे उद्देशी आमी सुरगीची वाट चुकता. सुरगीचो मार्ग आमी चुकता. एक रेस्टॉरंटार घातलें, हो एक बिजनेस घातलें मेकॅनिकाचें, हो एक स्पेअर पार्ट्साचें शॉप घातलें जाल्यार हांव कितें करता, जाता तितलो कस्टमराक फटोवन, तेका नागोवन, तेका पिवळून, तेजो रोस काडून हांव जाता तितले पयशे भितर उडोवंक सोदता. आनी पवित्रपण आनी सुरगीच्या मार्गाचो रस्तो हांव कुशीन काडून दवरता. हें आयच्या समाजाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें दुर्दैव्य. This is the greatest tragedy of the modern generation. The modern generation does not want to focus on holiness. पवित्रपणाचें हांव कित्याक हें म्हणटा, जरी तर आमी तेसलोनिकांक बरयलेली पयले चिटीर 4थो आवेसवर आनी 3री वोल्ट घेत, 1 Thessalonians chapter 4, the third verse, the third line, जाल्यार थंयसर आमकां क्लियरली मेवता, देव सांगता आमकां 1 Thessalonians chapter 4, 3rd line. देवाक जाय तें हें तुमी पवित्र जालेलीं. ही एकूच वोळ हांव तुमचेर मुखार दवरूंक सोदता. देवाक जाय तें हें तुमी पवित्र जालेलीं, कामचार तुमी पयस करचो. Thank you, brother, for putting up the lines for me. Thank you so much. म्हणटच हांव म्हणटालो तें हें, आज संवसारान आमचो मार्गूच चुकला, आमची वाटूच चुकल्या. कसलोय आमी काम करूंक, कसले आमी धंदो करूंक, कसलोय आमी वावर करूंक, आमी तो वावर पवित्रपणान करूंक सोदिना. आनी तेका लागून सुरगीचे राजाची वाट आमकां चुकोंक लागता. आतां आमी दुसऱ्या भागान भितर सरया. आनी हो भाग आमच्या हातीन आसा सुरगीच्या राजाचो. हो भाग, this is the part which is there in our hands to understand better the kingdom of God. सुरगीचे राज म्हणटा तें कितें हें समजपाक हो भाग आमच्या हातीन आसा. लुकाचो शुवर्तमान, the Gospel of Luke chapter 17 verses 20 to 25. Luke chapter 17 verses 20 to 25. Can we have these lines, please? Thank you so much. Luke chapter 17 verses 20 to 25. मातसो घडीक तांकां वेळ लागतलो, मातशें इल्लेशें पाशियेंस घेवया.
देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जबाब दिली, नदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. नेक्स्ट, हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, तर जाणो जायात देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. This is the important key sentence to learn today's meaning of the kingdom of God. आयचो दुसरो भाग आहा जो सारको सोंपेपणी आमकां सोजमायता देवाचें राज खंय आसा. निमाणी लायन परतून वाचात. देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. हालेलुया. That's the next line. देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. Next. Just go back to that line where it is said, देवाचें राज तुमच्या मोदें आसा. The kingdom of God is among you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. जेम येता न्हू, जेम येवंक लागली. देवचार येवंक सांगूंक लागलो तुमकां, मातशें न्हिदात रे, एक मातशें काडा, एक धाकटूय ही जेम. हो भाग गरजेचो. हो दुसरो भाग पळय आसा, देवाचें राज आमच्या मदें आसा. हो भाग गरजेचो. बरे भाशेन शिकुया, बरे भाशेन सुजमुया. तर देवाचें राज आमच्या मदें कशें आसा तें आतां आमी पळोवन घेवया. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत जियेलो तेन्ना देवाच्या राजाची खबरूच केली ना तेणेन. तो फकत उलयलो ना ओरली, बेश्टोच उलोवंक ना. ओरली ही डीड नॉट स्पीक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, पूण तेणें देवाचें राज करून दाखयलें ह्या संवसारान. आनी आमकां एक मार्गदर्शन दवरलें. Jesus established the kingdom of God among us by example. एक मार्गदर्शन दिलें, उदाहरण दिलें, करून दाखयलें, so that आमच्यानूय देवाचें राज सोंपेपणी ह्या संवसारान आमच्या मदें बांदून हाडूं येता. He did it practically. करून दाखयलें, सारकें वेव्हारान करून दाखयलें. आनी कशें तें करूया केलें आनी कशें आमच्यान करूं येता ताचेर आतां आमी नदर घालया. पूण ताच्या आदीं एक फामाद बरोवप्याची स्टोरी सांगता तुमकां. लिओ टॉल्स्टॉय म्हणून एक रशियाचो बरोवपी आसलो. तो देवाक मानिनासलो. ही डीड नॉट बिलीव इन गॉड. आनी एक दीस तेजेर अशी परिस्थिती येता, इतले गरिबीक सांपडटा की तो जीव दिवपाक चिंता. लिओ टॉल्स्टॉय. आनी जीव दिवच्या आदीं कोण तरी तेज्या हातीन पवित्र पुस्तक घालता आनी सांगता तेका, बा म्हाज्या लिओ तोकोच घे आनी हो वाज. लिओ बरो व्हडलो फामाद बरोवपी. हें पुस्तक आनी कोणें आपल्याक दिलां अशें म्हणून तो पेजी उखडटा, मदल्यो मदल्यो वाचता वाचता, हांगासरल्यो वाचता, थिंचरल्यो फाटीं फुडें वाचता. तेका रूच लागता देवाच्या उतराची. इतली रूच लागता की तेणें आपलो पळय जीव दिवपाचो निर्णय आसलो
तो निर्णय फाटीं घेतलो, डिले केलो, आख्खो बायबल वाचलो आनी बायबल वाचल्या उपरांत होच मनीस लिओ टॉल्स्टॉय पुस्तक बरयता एक. ही रायट्स अ बूक आनी त्या बुकाचें नांव कितें जाणा तुमी? द किंगडम ऑफ गॉड. हो मनीस जो देवाक मानिनासलो, जीव दिवंक वचपाचे परिस्थितीर आसलो, बायबल हातीन पडलो आनी मनूच बदलता आनी किंगडम ऑफ गॉड म्हणून अशें एक पुस्तक बरयता. तर जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तेन्ना ताणें कशे भाशेन स्वर्गीचें राज आमच्या मदें आहा हें कशें दाखोवन दिलें हें पळोवया. पयले सुवातेर जेजून चुकलेल्यांक भोगसणें दिलें. तुमी सगळीं जाणान एक बायलेक जेजूसीन हाडलेली. वन लेडी, वन वुमन वॉज ब्रॉट टू जीजस. वाय? खूब जाण तेजे तिका घेवन येयलेले आनी तेंच्या हातीन फातर आसले. कित्याक घेवन येयलेले? कोण सांगता? हे बायलेन पोरदुवार केल्ली म्हणून हे बायलेक जेजूसीन हाडलेली. आनी जेजूक विचारी लागले ते, पळयात हे बायलेन म्हणलें जेजू हे बायलेन पोरदुवार केला, हिका खास कसली फावो? वॉट पनिशमेंट शूड बी गिवन? तेंच्या कायद्या प्रमाणे तिका कितें करूंक जाय? फातरांनी मारूंक जाय. सगळे फातर घेवन येयलेले तिका मारपाक. पूण जेजून कितें म्हटलें? तुमच्या मदें कोणें पळय पातक करूंक ना ताणें पयलो फातर मारूंक जाय. जाणटे आसले ते पयले पावोन गेले, तेंच्या फाटल्यान भुरगे धांवले, कोणूच ना जालो. जेजूआन ती बायल उरली. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें, वस्तुरे तुजेर कोणेनूच फॉर्मोण मारूंक ना, हांवूय फॉर्मोण मारिना, वच आनी कधीच पातक करिनाकाय. हें जावन आसा पयलें उदाहरण जें जेजून दिलें स्वर्गीचें राज कशें आमच्या मदें बांदून हाडूंक जाय पळय तें. म्हणजे स्वर्गीचें राज आमच्या मदें जर हाडून बांदून काडटले आमी आनी तें आसा जाल्यार दाखयतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी एकामेकाक बोगसूंक गरज आसा. जेजून हें करून दाखयलें. स्वर्गीचें राज तेन्ना तो ह्या संवसारांत जियेलो तेन्ना हें स्वर्गीचें राज कशें बांदून हाडूंक जाय तें करून दाखयलें, पयलें बोगसणें दिवन. दुसरें, जेजून जायत्या जाणांक पेकोवणी दिली. माथेवाचो शिववर्धमान जर तुमी उकोडश्यात वाचशात, कितल्या लोकांक जेजून बरें केलें. कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, बेऱ्यांक, सगळे भाशेच्या लोकांक जेजून पेकोवणी फावो केली. Jesus healed and established the kingdom of God among us. जेजून पेकोवणी दिली आनी देवाचें राज आमचे मदें बांदून हाडलें. आज तुवें आनी हांवें हें करची गरज आसा. आमच्या उतरा उदेशी दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवपाक. कोण त्रासान पडला, कोण पिडेक सांपडला, कोण आनी कसल्या प्रश्नांक सांपडला, तांकां तुज्या उतरांतल्यान पेकोवणी फावो जावंक जाय. जेजूचें राज थंयसर बांदून हाडटाय तूं. पूण जर कोण सोऱ्याक सांपडला, कोण त्रासाक सांपडला, कोण जुगार खेळटा, मोडको खेळटा, जरी तर तूं म्हणटा आरे तूं तसलोच, तूं पाड मनीस, तूं आनी हेज्या फुडें बरो जावचो नाय, असल्या मनशांक तूं पेकोवणी हाडिनाय. यू आर नॉट गिवींग हिलींग टू दीस पीपल. तुज्या उतरांतल्यान जेजू भाशेन तुवें पेकोवणी हाडून जेजूचें राज बांदूंक जाय. जेजू म्हणटा आमचे दोन हात पवित्र, दे आर एनॉयंटेड हँड्स. आमी जरी तर त्या कोणाचेरय दवरीत जाल्यार तो दुयेंत मनीस कितें जावंक जावो? बरो जावंक जावो. हालेलुया.
थँक यू जिजस. हालेलुया. थँक यू जिजस. जेजू तुका आर्गां. कित्याक म्हाज्या हातीक, कित्याक म्हज्या हातीक माकणी आसा, पेकोवणी आसा. हालेलुया. म्हणटकीर जेजून देवाचें राज कितें तें दाखोवपाक ह्या लोकांक, कितल्याशाच लोकांक पेकोवणी दिली. तिसरो, जेजून दुसऱ्यांची सेवा केली. जेन्ना तो ह्या संवसारान जियेतालो, स्वर्गीचें राज ताणें कशें करूंक जाय तें दाखोवपाक लोकांची सेवा केली. कितें केलें? 2 नुस्तीं आनी 5 उणे घेतले, आशिर्वाद घातलो आनी 1000 लोकांक वांटलेत. काना गांवांत लग्ना दीस सोरो नासलो. जाव तोच सोरो तयार करून त्या लोकांक दिलो. ही सर्वड द पीपल. निमाण्या जेवणाक बसला आसतना जेजून कितें केलें? आपल्या पेंगटाक तुवालो बांदलो आनी कितें केलें? सगल्या शिसांचे पांय धुले. ही वॉश्ड द लेग्स ऑफ हीज डिसायपल्स. कित्याक? आमकां दाखोवपाक, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दाखोवपाक आमकां हे भाशेन तुवें स्वर्गीचें राज ह्या संवसारान बांदून हाडूंक जाय, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून. सर्व अदर्स. ल्हान ल्हान वस्तूंनी एकामेकाची सेवा करात. चौथें, he did not distance himself from the sinners. पातकी आसलेत, लोकांनी भायर आयलेले मनीस आसलेत, तांकां जेजून परो घातले ना, पयस घातले ना, पूण परतूच जाल्यार लागीं हाडले. आनी तितूंतलो एक म्हणल्यार माथ्यू. माथ्यू आसलो एक दोण वसूलदार, टॅक्स कलेक्टर. लोक सगलो तेजेर बेजार आसलो. तो फोटींग म्हणटालो, नागोवणो म्हणटाले. लोकांनी ताका पयस केलोलो. जेजू म्हणटा, माथ्यू म्हज्या फाटल्यान यो, आयज तुमगेर म्हाका जेवंक जावं. हाचो अर्थ कितें? जेजू बेबद्यांक, लोकांनी पयस काडलेल्यांक, वायटाक त्रासाक सांपडलेल्यांक, निराशी जालेल्यांक, जुगार वा ड्रग्स खेळटल्यांक, ड्रग्स घेतल्यांक जेजू असल्या मनशांक सोदूंक आयलो. आमेन. जेजू असल्या मनशांक सोदूंक आयलो. जेजू बऱ्या मनशांक सोदूंक आयलो ना. तुटलेले, मोडलेले, चुकीक सांपडलेले, सोऱ्याक सांपडलेले, ड्रग्सांक सांपडलेले, फोटींगपणान जियेताले, वायट जिवीत जियेताले, असल्यांक जेजू सोदूंक आयलो आनी आयजूय येता. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. कोणेनूच चिंतचें न्हू की जेजू 2000 फाटीं वर्सां असल्या मनशांक सोदतालो आनी आयज सोदिना. ना. इफोर्ट. जेजू आयचो दीस पासून जोर एकलो मनीस जो त्रासाक सांपडला, वायट विसवायांक सांपडला, बेबदीकायेक सांपडला, ड्रग्सांक सांपडला, लुसकोणान पडला, शिरवेसेक शिरवीस सुटोन भायर पडलेलो आसा, लोजेक सांपडला, लोगड मोडला, असल्या तुटलेल्या मोडलेल्या मनशांक जेजू आयज पासून सोदता. हालेलुया. आनी हे वरी तो दाखोवंक सोदता की हांव जेजू स्वर्गीचें राज बांदूंक तुमकां शिकयता ह्या संवसारान. असल्या मनशांक लागीं दवरात. ब्रिंग दीस पीपल क्लोजर टू गॉड. तूं जाणाय, तूं वळखताय, कोण सोऱ्याक सांपडला, कोण त्रासाक सांपडला, कोण बेबदीकायेक सांपडला, कोण ड्रग्साक सांपडला, कोण आनी कसल्या प्रश्नांक सांपडला, हाड तांकां देवाच्या घरान. हाड तांकां लागीं जेजूशीन. जेजूचें राज तुजो इश्टापून जावन ताच्या जिवितान. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया.
पांचवें, जेजू एक शिक्षक जालो. जीजस बिकेम ए टीचर, गुरुजी जालो. आनी गुरुजी जावन लोकांक चडशे ओपारीनी शिकयतालो. जीजस बिकेम ए टीचर and is to teach the people in parables. आयज तुका आनी म्हाका स्वर्गीचें राज तर बांदतले जाल्यार आमकांय गुरुजी जावपाक आपयल्यात. गुरुजी खंय? आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायान, आमच्या गांवांत. ल्हान ल्हान कर्तुबां उदेशी, बरे देखी उदेशी, बऱ्या उतरां उदेशी, बरे बुद्धी उदेशी आमकां ल्हान ल्हान गुरुजी जावपाक, दुसऱ्यांक स्वर्गीचें राज बांदून हाडपाक, शिकोवपाक आमकां देवान आपयल्या, जेजून आपयल्यात आमकां. आनी निमाणें म्हणल्यार बोगसणें दिवन मातेवाचो सुवर्तमान 18वो आवेस्वर 21वी वळींत आमकां थंयसर मेळटा. मॅथ्यू 18:21 आमकां थंय मेळटा. 21, 22 ऑनवर्ड्स आमकां मेळटा. एक जेजूचो शिस्त जेजू विचारता, सायबा आमी आमच्या पेल्याक चुकल्यार कितले फाटी बोगसूंक जावो? कितले फाटी बोगसूंक जावो आमी? कोणाक याद आहा? हाऊ मेनी? 70 फावटी 7. गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हू नो द आन्सर. कित्याक जेजून हें म्हटलें काय? कित्याक स्वर्गीचें राज ह्या संवसारान आमच्या मोदें बांदून हाडटलें जाल्यार बोगसणें गरजेचें. बोगसणें गरजेचें. प्रत्येक टायम जेन्ना मनीस चुकता तो आमी ताका कातरूंक गेले, मारपाक गेले, कंडेमनार करूंक गेले, सेंटेन्स मारूंक करूंक गेले जाल्यार स्वर्गीचें राज बांदूंक जायना. यू कॅनॉट. आमची भुरगींच पळोवया, घरान कितले फावट चुकतात. घरान कितले फावट एक वस्त सांगची पडटा तांकां, दादा फाटी सांगची पडटा. पूण जरी तर हांव फॅमिलीन म्हाज्या स्वर्गीचें राज बांदून हाडटलो जाल्यार गरज आहा ह्याच बोगसण्याची. आनी शेकिमेंत आतां हांव कशें स्वर्गीचें राज बांदून हाडूंक? कितें हेजो मिनींग? स्वर्गीचें राज म्हणजे आतां कितें? जेजूची सायड दाखयली तुमकां हांवें. जेजून आपल्या उदाहरणा उदेशी, आपल्या एग्जाम्पला उदेशी स्वर्गीचें राज आमच्या मदें बांदलें आनी आमकां एग्जाम्पल दवरलो. आतां आमी कितें करुया? अर्थ कितें त्या स्वर्गीच्या राजाचो? एवरी टायम यू हग युअर चाइल्ड, यू आर इस्टॅब्लिशींग द किंगडम ऑफ गॉड. जितले फावटी तूं तुज्या भुरग्याक वेंगेन दवरताय आनी आपुरबायेन सांगताय, भुरग्या हांव तुजो मोग कोत्तां, तेन्ना तूं स्वर्गीचें राज बांदून हाडटाय. यू आर इस्टॅब्लिशींग द किंगडम ऑफ गॉड. जितले फावटी घोव बायलेक सांगता ओ बायल घोवाक सांगता, आयज तुवें बरें रांदलें आं, ओ आयज तुवें बरें कितें केलें म्हूण जितले फावटी हें तूं म्हणटाय, तूं स्वर्गीचें राज इस्तापून हाडटाय. यू आर इस्टॅब्लिशींग द किंगडम ऑफ गॉड. जितले फावट तूं तुजो फोन उखलताय आनी एका तुज्या इश्टाक, इश्ट जो एकसुरो आसा, इश्ट जो घडयेक दुयेंत आसा, ताका फोन मारताय आनी 2 बुजवणीची उतरां उलयताय, ओ एक मागणें कोत्ताय फोनाचेर ताका, तेन्ना तूं जेजूचें राज इश्टापून हाडटाय ह्या संवसारान. हें तें जेजूचें राज आमच्या मोदें आहा म्हणटा पळय तें हें. दीस इज द थिंग. स्वर्गार आमचो दोळो आसोंकूच जावो.
हांवें ताका लागून सुरवातीक सांगलां, सगल्यांनी आमी पवित जिवीत जिवन स्वर्गार वचपाची तयारी करूंकूच जाय. पूण संवसारान आसतना सर्गीचें राज आमी इश्टापूंक जाय. कशें? ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू करून भुरग्याक वेंगेन दवर, ताणें कितें बरें केलें, बरो रिजल्ट येयलो, बरो बिहेवियर आसलो तेजो आयज घरान, वेंगेन दवर, ताका सांग, भुरग्या आय लव यू, तुवें बरें केलें काम. घोवा बायलेक तुमकां सांगता, घोवान कितें बरें केलें, बायलेन कितें बरें केलें, बायलेक घोवाचो हात दवर, सांग तेका, शाबासकी दी तेका, आयज तुवें बरें रांदलें, आयज तुवें बरें घर साफ केलें, आयज बरी सान्न मारली तुवें, आयज बरें नुस्तें हाडलें तुवें. सांग. ह्या उतरांतल्यान देवाचें राज इश्टापून हाडटाय तूं. जेन्ना समुदायाक वयताय तूं, तुज्या गांवांत समुदाय आसता, तुवें समुदायाक हाजीर जाताय आनी समुदायान दिलेलें तुका कितें तें काम करताय, तेन्ना तूं देवाचें राज इश्टापून हाडटाय ते समुदाय. जेन्ना तूं हांगा न्यू क्रिएशन होमान आहा, हे सगळे आमचे दादले आहात हांगासर, न्यू क्रिएशन होमान आहात. जेन्ना तुका सोरो पिवंक कसो दिसता आनी तूं पोवन आसतना, भायर वचोन आसतना रावताय हांगासर, सिगरेट ओडूंक कशें दिसता, सिगरेट ओडीन आसतना रावताय, हांगा रावताय, तेन्ना तूं देवाचें राज इश्टापून हांगासर इश्टापून हाडटाय तूं. हालेलुया. जेन्ना तूं एका दुयेंत भावाक तेका जेवण भरयताय, तेजी सेवा कोत्ताय, तेका बरें उतर दिताय, तेका मागणें शिकयताय, तेन्ना तूं देवाचें राज ह्या जाग्यान इश्टापून हाडटाय. ह्या वेळार तूं बसलाय तेन्ना हांगासर जायत्या जाणांक प्रस्न येता आनी म्हाका दिसता हांगासर जायत्या जाणांच्या तकले वयर क्वेश्चन मार्क कहो दिसता म्हाका. क्वेश्चन मार्क तियात न्हू, आं, क्वेश्चन मार्क दिसता म्हाका, कित्याक हाडला हांगासर, म्हाका कित्याक हाडून उडयला हांगा, म्हाज्या मायन आनी पायन कित्याक हाडून उडयला हांगा, वास येता म्हाका, केन्ना घरा वचोंक हांव, उगडास येता म्हाका, हें करूंक जाय, घरा वचोंक जाय, शिर्विशेक वचोंक जावं, हें जालें तें जालें, बिजनस बंद उरला आनी म्हाका हांगा हाडून सोडला, अशें मायन बायन म्हाका कितें म्हणून केला, म्हाजो मोग करिना तूं, असलो प्रस्न येता तुज्या मुखार. पूण जेन्ना हे प्रस्न तूं कुशीन दवरताय, हे सगळे प्रस्न तूं कुशीन दवरताय आनी सांगताय, देवा तुजी खोशी करूंक हांव हांगा आसा, तुजी खोशी करूंक हांव आसा, इतलेंच म्हणटाय पळय, तेन्ना देवाचें राज तूं हे स्वातीचेर बांदून हाडटाय. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना तूं तुजें काम कोत्ताय घरान, कसलें काम, सान्न मारपाचें, रांदपाचें, उदक शिंपपाचें, कितें काम जेन्ना कोत्ताय आनी बऱ्या आस्त्या तोंडान मोगान कोत्ताय, तेन्ना देवाचें राज तूं तुज्या घरान इश्टापून हाडटाय. एक भुरगो कसो जेन्ना तूं तुजें लिसांव कोत्ताय, मांयक पायक चावय नासतना, मांयक पाय बगर बगर तुका सांगनासतना, खुशालकायेन जेन्ना तूं मागणें तुजें लिसांव कोत्ताय, तेन्ना तूं घरान तुज्या देवाचें राज इश्टापून हाडटाय. जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय, पळयात काय बरें, सगल्या बरो सोंपें वस्त, एक कोदेल घेतली, एका जाग्यार गेलो, बसलो आनी मागणें केलें तुज्या खातीर आनी दुसऱ्या खातीर. जेन्ना तूं तुज्या आनी दुसऱ्या खातीर मागणें कोत्ताय, त्या वेळार तूं देवाचें राज इस्टाब्लीश कोत्ताय, हांगासर इश्टापून हाडटाय. You are building the kingdom of God just by sitting down and praying for somebody or praying for yourself. जेन्ना तूं पवित्र पुस्तक वाचताय घरान बसून, तेन्ना तूं देवाचें राज इश्टापूण हाडटाय. जेन्ना तूं कोणाचो मोग करताय, जो तुजो दुस्मान आहा, जेका तुज्यान पळोवन वचो बसून, पूण तूं तेका एक बरें उतर दिताय, बरी नदर दिताय, तेन्ना तूं देवाचें राज इश्टापूण हाडटाय. ह्योच वस्तू जेजून ह्या संवसारान केल्यो आनी आमकां एग्जाम्पल, मॉडल कसो करून दवरल्यो. आनी आयज देव म्हणटा, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. तूं म्हणटलें खंय आहा रे तें, बोल्सान आहा म्हाज्या, सायडीक आहा म्हाज्या? ना. हीं कर्तुबां केल्या उपरांत
असल्यो ल्हान ल्हान कर्तुबां केल्या उपरांत देवाचें राज तूं ह्या संवसारान, वाड्यान, समुदायान, गांवान, ऑफिसान, मार्केटान खंय वयता थंयसर असल्यो ल्हान ल्हान वस्तू करून तूं देवाचें राज बांदून हाडटा. हालेलुया. सगळीं उबी रावया आतां. सगळीं उबी रावया. हात जोडुया आमचे. मागण्याच्या वातावरणान उबीच रावन बरे भशेन मागणें करुया. सर्गीच्या बापा, सगळीं बरोबर म्हणया. सर्गीच्या बापा, आमी आतांच आयकलां सर्गीचें राज कशें हांगासर आमच्यान इश्टापूय येता पळय तें. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं ही मार्गदर्शन दी. जोर दिसा ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी हें सर्गीचें राज इश्टापूंक आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायान ल्हान कर्तुबां उद्देशीं हेंच सर्गीचें राज आमचे मदें आसा म्हूण सजमुपाक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ दी. ताळणी येता तेन्ना सर्गीचें राज बांदचे खातीर मोडूंक कशें दिसता तेन्ना तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उमेदीन आनी बळान भर आनीक सर्गीचें राज इश्टाबूंक बांदूंक आमचे हात, आमची काळजां, आमची मनां, आमचे सगळे आसलेले गूण वापरून देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां मजत, कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता. आमेन.